आमगेल खाण जेवण चॅनलाक तुमकां स्वागत करता रस. तुम्ही आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करनी म्हणजे वगी वगी सबस्क्राईब कराची. आम्ही नवे नवे व्हिडिओज अपलोड करता रसताची. आज आम्ही वाळी आमटाच्या रेसिपी घेऊन आयलांची. पळया वाळी आमटाका कसं कसं घालची म्हणून. हांव एक काट फुल्ल वाळी घेतल्या. त्या वाळीची पान धुवन लायक करून ड्राय करून अशी शिंदून घेतला. वाळी पानं वाळी देंटू अशी शिंदून डाळी भितर एक अर्ध पाव डाळ घेतला. तोरी डाळी त्या तोरी डाळी आणि देंटू कुकरांत एक 4 विजील काढून घेतला. ओटू शिकता तुम्ही सेपरेट सेपरेट शिजो का म्हणून अर्पाव डाळीक या देंटू घालचे आणि एक 4 विजील काढचे लायक शिकता. मागीर 2 कंद पियाव हदू सायजाचो थोर कोच्चोलो आणि एक 2 कंद पियाव हदू सायजाचो सपूर कोच्चोलो पडनाक. मीठ एक मुक्काल मुष्टी घेतला. मीठ एडजस्ट कर येतं टेस्टा प्रकार. एक वळी सोयी म्हळ्यार अर्ध नारलो. 10 बज्जिली गांवची मिरसांग, 5 बज्जिली घाटी मिरसांग आणि एक सान चिंचमाचे एक मुद्दो. पळया आता मी फर्स्ट मसालो वाटूया. हांव आतां मिक्सरान तो मसलाक सोयी मिरसांग चिंचाम 3 बग घालून घेतला. फर्स्ट आम्ही अशी चिक ड्राय क्रश करून घेऊया. अशी केल्यार मसालो वग्गी न्हय जाता. आता म्हाका थोडीशी एक अर्ध ग्लास भर उदक घालता रस. मसालो पातळ करू नकाची. आता ह्यो मसालो आमी न्हय वाट्टू का. मसालो वाळी आमटाचो न्हय जाला. एक चुरळी खर अशें हांव त्या ह्या ग्लासान अर्ध ग्लास घाललेले. वापास अर्ध ग्लास घालला हांवें न्हय जेवचे खातीर. इतले न्हय जाला पुरो. आतां नेक्स्ट आमी वाळी पल्लू शिजोया. हांवें वाळी आंबट केलो धान्याची कोत दिलो पुरे असल मत्ते कुळ्यान तूं करचें. मत्ते कुळ्यान केल्यार ते रंदे बारी रुची जाता. ते एक नमुने मत्तेचे स्मेल येता आणि जिवाकय बारी लायक. आता आमी वाळी पल्लो मत्ते कुळ्या भितर घालून घेवया आणि हे मीठ घालया. पक्कने डाळीन तूं शिजयलेलं उद्दा चेवडस म्हणजे विंगड उद्दा घाल नकाची. तेची उद्दा घालायची. आता तेची डाळी उद्दाक घालतरस देंट आनी डाळी शिजयलेले. वापास उद्दा घालून रंदय पातळ करचे बदलाक. मागीर जेवक जाल्यार आमी उद्दाक धरत म्हूण जाल्यार घाल येता. हाका आमी थोर शिंदिलेलो पियावूय घालचे आणि एक गाज येताना हे पल्लो आणि पियाव शिजता. एक गाज वो वाळी पल्लो तो शिजला. हाकात आमी शिजोवन दवरलेले डाळी आणि देंटू घालचो आणि एक खतखत येवच्या सोड्या. एक पण बरसून घेवचे आणि ताका एक गाज येवच्या सोड्या. तेन्ना ते थोडे बाक येशील पल्लो तोवय लायक शिजता तांतू भितर. मागीर मसालो घालचो. वाळी पल्लो डाळी आणि देंटू लायक एक कुल्याक मीठ घालून शिजोवन हद जाला. ताजे आपल्याक उदक घालनी ताजे खातीर डाळी उदकान तुची पल्लो शिजोवन घेतिले आणि आतां मसालो घालतना समजता. एक्स्ट्रा उदक घाली म्हूण जाल्यार रंदय पातळ जाता. आतां मसालो घालून घेवया. मसालो घालतरी त्या मसलाक समो खतखत येवका. खतखत येत तरी आमी पियावा पडणं घालचे. अशी माथी कुळ्यान तुमी रंदय केल्यार भारी रुची जाता. ट्राय कराची. पुरा रंदय न्हय. हांव अंतू वाळी आंबट वाळी कुळीत घालून घशी आणि तिंगलवऱ्या घशी हुमण आणि खंयचे बगडो त्या रंदय पुरा तूं करचें. चेड्या घशींनी पुरा तूं करूं वचूं नकाची. चेड्या घशीक आमी स्टिला आयदनां तोपान तुची करचें. बारी लाय जाता. तेका ह्या मसलाक समो गाज येवो. मागीर आमी पियावा पडणं स्टार्ट करूया. रंदय एक खतखत काडून दवरला. उठूचे आमी भण्णय भाजूया. हांव दोनी पियाव सपूर शिंदिलेलो ताका आतां 1 टेबल स्पून नारळाचं तेल घालता रस. आता त्या पडणं लायक तांबडे भाजू का.
तांबडे भाजून जातर आमी पड्डे घालचे पियाव भाजचो पड्डा पियाव ऑलमोस्ट भाजतर आयला हांव रंदे समो 5 मिनिट शिशिरानु बंद कोंचळ्ळा या मत्ते कुळ्ळे पडत तशें समो गुजगुज तरस पडा आनी एक सुमार वेळ तयार अशी आसता गाज तर आसता आता मी पड्ड घाल्या वाळी आंबट रेडी जाला ಮತ್ತೆ ಕುಳ್ಳಂತು ರಂದೈ ನೀವು ತರಿ ದಾಟಿ ಜತ್ತ ಬಾರಿ लाय जाता ಮತ್ತೆ कुळ रंदई केल्ली मुंजलरी उन्हे उन्हाच वाळी आंबट रेडी जेवणाक तुम्ही घरकडे ट्राय करायची शीची कोर न्हू म्हाका कमेंट करायची आमगेल्या ह्या व्हिडिओ पळयल्याक तुमकां धन्यवाद.